पास्काच्या 4थ्या सातोळ्यांतलो बुधवार. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 12 वळी 44 ते 50. जेजून व्हडल्यान म्हटलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारान उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखान उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यान आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव तांचेर खास्तीचें फर्मोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण शासनाचें तारण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हजी उतरां मानून घेना ताची मुनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची मुनसुबी करतले, कित्याक म्हजे जस्तगी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयला त्या बापान म्हाका फर्मायला. आनी म्हजो हुकूम आनी ताचो हुकूम शासनाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी आमकांच प्रश्न करुया. हांव देवाच्या उतराचेर पात येता गाय? जेजूच्या उतरांचेर नियाळ हांव करतां गाय? देवाचें उतर म्हज्या जिविताचेर प्रभाव घालता गाय? देवाच्या उतरांचेर पातयेवन हांव म्हज्या जिवीत जियेतां गाय? वो बेश्टोच हांव वयल्या वयर सोत मानतां? हांव जर देवाच्या उतराचेर पातयेतां जाल्यार देवाच्या उतराचो प्रभाव म्हज्या जिवितान दिसूंक येवंक जाय. म्हजी उतरां आनी कोरण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक गरजेचें.